एकदां धर्मशास्त्रांतले एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायल, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच दोनी, आनी तुज्या दोनया देवाचो सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या आत्म्यान, सगळे तुज्या मनान आनी सगळे तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे म्हूण व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें, गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताच्या बगो दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणीन सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसोच आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळें समर्पण आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करून काडीच जालें ना.